नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमकां स्टुडियोन जॉइन जाता राज्यसभेचे MP बाब सदानंद शेट तनावडे, जे आदले गोवा प्रदेश भाजपचे अध्यक्षय असले. आणि आज सदानंद शेट तनावडे बाबाक हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे सद्या गोंयान एक मोठोसो बोवाळ चल्ला की दाबोळी विमानतळ उरतलो काय ना. ताज्या नंतर खुबशे डिफरंट विशय जो आहा, स्पेशल स्टेटसाचो सुद्धा हो एक विशय जो आहा तो पार्लमेंटान गाजता सध्या. म्हणजे काँग्रेस पक्ष जो आहा तो म्हणटा की स्पेशल स्टेटस हाडटलो आनी हे सगळे गजाली पार्लमेंटान जाता म्हणून आमकां दिसलें की एक कोण तरी MP तांचे कडेन उलोवप आनी जाणून घेवप काय एक्चुली हे जावं शकता काय. आनी दाबोळी बद्दल जर आमकां 2 दीस आदी तनावडे बाबान एक स्टेटमेंटूय केलो की हे सगळे फटिंगपणां म्हणून. तर आमकां दिसलें की तांकां आफोवन विचारया की एग्जॅक्ट ही गजाल कितें. नमस्कार तनावडे बाब, परत एकदा आमच्या स्टुडियोन पयलीं आयिल्ले तेन्ना स्टुडियोन आसलो. आनी पयलीं विचारप म्हणजे 2 दीस आदी तुमी स्टेटमेंट केलो की कॅप्टन विरिएटो जे सावथ गोवाचे MP आसा ताणें म्हटलें की दाबोळी एअरपोर्ट ताजे कडेन कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आहा की दाबोळी एअरपोर्ट बंद जातलो. तुमची पयली प्रतिक्रिया कितें आहा? पहिली प्रतिक्रिया म्हजी सगळ्यात पयलीं हांव तुजें अभिनंदन करता, कारण तुज्या नव्या स्टुडियोन पयले वेळारूच हांव पयलीं येवन गेलो, पण फूल फ्लेज जातकच पयले वेळार ताका लागून तुजें अभिनंदन. कारण गोंयभर वेगवेगळे विशय तूं लोकां पर्यंत पावोवपाचो ह्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करता. तुज्या पयल्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता की हांवें सांगपाची गरज ना, तूंय जाणा आनी सगळ्या गोंयकारांकूय खबर आसा. दोनूय एअरपोर्ट जे आसात, दाबोली एअरपोर्ट आनी मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा, हे दोनूय एअरपोर्ट गोंया भितर आसात आनी दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. हातून अजिबात चिंताय कोणें करपाची गरज ना. 101% दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. पूण जेन्ना पार्लमेंट सेशनान आहा तेन्ना एक MP भायर येता आनी असो चार्ज करता की आपणाक इन्फॉर्मेशन आसा की असो बंद जावपाचो आहा आनी गोवा गव्हर्मेंटान अश्युरन्स दिला की हो बंद करतले म्हणून. कितपत खरें आसा आनी कितपत हें सामकें? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक जेन्ना नरेंद्र मोदीचें सरकार ह्या देशा भितर आयलें त्या वेळार जर आमी विचार केलो इन्फ्रास्ट्रक्चर देशभरा भितर, आनी तातूंत हांव देशभरांतलो विचार करना, गोंयचो सांगता. गोंयान आमचें एक एअरपोर्ट आसलो, 2 एअरपोर्ट जाले. तेन्ना आमी 21च्या एंड केन्ना तरी आमी तेजें उद्घाटन जालें बिफोर असेंब्ली इलेक्शन 2022. आनी त्यामुळे सदोदीत आमकांय सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें विकास करता, बंद करपाचें करना. आनी म्हणून 2014 पयलीं ह्या देशा भितर 75 एअरपोर्ट आसले, 74-75. आज सादारण 160 एअरपोर्ट आसात आनी बाय 2047 एक 350 ते 400 एअरपोर्ट देशभरा भितर करपाक जाय. हें विजन विकसीत भारत 2047चें जें विजन आसा. आमी म्हणटात की आमचो देश जगातली नंबर 1 ताकद जातलो, भारत देश हो जगातलो नंबर 1 जातलो. आनी त्या दृश्टीन आज आमी 4थ्या नंबराचेर पावल्यात. येणाऱ्या 1 वर्सा भितर आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले. आमच्या फुडें आसा काही वेळ जर्मनी आसा, चायना आसा आनी अमेरिका. इकॉनॉमी वायज. आनी त्यामुळे एखादो देश जेन्ना इकॉनॉमी फुडें वता तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचो पडटा. आनी त्यामुळे हांव आजूय तुज्या ह्या स्टुडियोच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की दाबोळी एअरपोर्ट कसोच बंद उरचो ना, दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. पूण तुमकां दिसता एक MPन असो चार्ज करचो काय बेस्ड ऑफ पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक? आतां कशें आसा की प्रत्येकाचे वेगवेगळे पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचे प्रयत्न आसतात. आतां तूं जर म्हाका विचारलें आसत जाल्यार, समजा हांव अपोजिशन आसलो, म्हाका जर कळ्ळें आसलेलें की अशें आसा बीन, जाल्यार हांव वचून म्हणपाचो की बंद जाता, आमी वचून उलोवया मरे म्हणून. आज म्हजें सरकार आसा, पार्टीचें सरकार आसा. समजा आमी सरकारान नासले आनी असो विशय जाल्लो जाल्यार हांव म्हणपाचो, जेचें सरकार आसा ताका सांगपाचो तुका मेळ्ळा इन्फॉर्मेशन न्ही, म्हाका मेळ्ळा रे, वचून मातशें मेळुया आनी सांगुया म्हणून. म्हणजे सिरियसनेस गोंयची आसत जाल्यार गोंयच्या संदर्भांतल्याक आपल्याक आपुलकी आसूं जाय, सत्ता कोणाची आसूं. आनी तें करता आसतना पॉलिटिकल मायलेज घेता आसतना लोकांच्या एखादो पॉलिटिकल पार्टीच्या विरोधी कितें उलोवन पॉलिटिकल मायलेज घेवप वेगळी, पण एखादो विशय ज्वलंत विशय जो आसा मोपाचो आनी दाबोली विशय हो केवळ सावथ गोवा नॉर्थ गोवाचो पुरतो विशय ना, तो भावनीक विशय आसा. उत्तर गोंयच्या लोकांक दाबोली एअरपोर्टूय उरूं जाय. हांव उत्तर गोंयान जरी रावलो जाल्यार म्हजी भावना ही दाबोली एअरपोर्टाचेर चड आसा न्ही.
आनी आसपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका दिसता की दोनूय एअरपोर्ट उरतले आनी ते जर बंद करपाचे आसलेले तर 2014 ते आतां पासून जो खर्च थंय केला तो कोण करचोय नासलो. आनी एडिशनलूय थंय काम आसा चालू. इन शॉर्ट तुमी म्हणून सोदता हो जो हे आहा स्टेटमेंट केला तो फटींग म्हणून. हांव फटींग हो शब्द बरोबर न्ही, कारण आमी मातसो मॅच्युरिटीन उलोवं चुकीचो अशें म्हणटा हांव. कारण आमी फायनली वी शूड विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हीम ऑल्सो. दुसऱ्याक हांवें फटींग म्हणपाचो अधिकार म्हाका ना, पण म्हज्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता की तो चुकीचो स्टेटमेंट आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा ताणें आनी कितें म्हणटा खुबशे दुसऱ्या आमदारांनी चार्ज केलो की हो एअरपोर्ट आतां अदानी आनी अंबानीक दिवंक सोदता. न्ही कशें आसा की पळया, खंयचो कोणाक दिवप, फायनली एअरपोर्ट जो आसा पळय बऱ्याच एअरपोर्टाचेर लोकांक प्रायवेट फर्मूच चलयता. तो ताका दिलो म्हणून कितें तो बंद जातलो अशें आसा ना न्ही. आतां प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तशें स्टेटमेंट करतले. आयच्या वेळार तरी तो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन आसा इतलें तरी आमी मानतात. आनी त्यामुळे तो एअरपोर्ट जो आसा GMR तो GMR कडेन आसा. तिजो ताणें बांदला, इन्वेस्ट केला भितर. आनी त्यामुळे हो एअरपोर्ट जो आसा दाबोळीचो इट इज वीथ गव्हर्मेंट एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कडेन आसा. एक दुसरो विशय ताणें मांडलो ह्या दिसांनी, फाटल्या दिसांनी स्पेशल स्टेटसाचो. तुमची पयली रिएक्शन कितें ताजें? एक गोश्ट म्हणजे जी गोश्ट जावपाकूच शकना त्या गोश्टीचेर प्रतिक्रिया आनी कितें दिवप. आतां काँग्रेसीक जर इतलें दिसता आसत जाल्यार गोंया भितर जेन्ना स्टेटहूड जालें तेन्ना काँग्रेसीन कित्याक केलो ना जो स्पेशल स्टेटस. कशें आसा की एक वटेनच्यान आमी म्हणटात की आमचो देश एक, म्हणजे आमी जम्मू काश्मीराक भितर सुद्दां एक जें 370 जें कलम काडपाचो हें काडलो आनी थंय तो सुद्दां एक ह्या देशाचोच एक भाग आसा. हें त्या वेळाचेर ह्या वेळार आमच्या सरकारानूच केलें न्ही. कारण हाच्या पयलीं कशें जातालें, जम्मू काश्मीराक कायदो वेगळो आसतालो. म्हणजे पार्लिमेंटान जर कायदे पास जाले जाल्यार ते कायदे जम्मू काश्मीराक लागू जायनासले. परत ते तेंच्या असेंब्लीन पास करचे पडटाले. पण 370 कलम काडटकच तो सुद्दां एक ह्या देशाचोच भाग आसा अशा पद्दतीन हें जालें न्ही. आनी म्हणून आज ज्या तरेन हांगाय जितलो हांगालो एखाद्या नागरिकाक दिसता की काश्मीराक हांवें लँड घेवं जाय, थंय हांवें बिझनस करूं जाय, तो करपाक शकता. ताच्या पयलीं करपाक मेळनासलो. आतां स्पेशल स्टेटस म्हणजे कितें की नॉर्थ इस्टाक थोडी हें आसा. म्हणजे उदाहरण सिक्कीम आसत, अरुणाचल प्रदेश, त्या भागा भितर तांकां कांय वेगवेगळे तांकां हें आसात बिकॉज ऑफ इट इज अ नॉर्थ इस्ट. तांकां वेगळे अधिकार आसात थंय. पण तशा पद्दतीचे हांगा तूं सडनली नवें कितें तरी केलें जाल्यार प्रत्येक राज्य म्हणटलें की म्हाका स्पेशल स्टेटस दी. आमी भारत देश जर एक म्हणटा आसत जाल्यार हाच्या भितर वेगवेगळी भावना ही जावंक शकना. उरलो प्रश्न तुजो हाच्या संदर्भांतलो. कारण आमच्या गोंय तशें जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर सेकंड धाकटें राज्य आमचें. कारण सिक्कीम हें सगळ्यांत धाकटें राज्य म्हणटा आमी पॉप्युलेशनाचेर, पण तेची एरिया जर पळयली आसत जाल्यार गोंयच्या पेक्षा डबल आसा. 8072 स्क्वेअर किलोमिटर आनी आमचो रेडियस जो आसा 3072. सो तशी पळयली पॉप्युलेशनान आमी सेकंड आसात, ते धाकटी ती आसा. पण एरिया पळयलें जाल्यार वी आर द गोंय हें आमचें सगळ्यांत धाकटें राज्य, गोंय स्मॉलेस्ट स्टेट. आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी प्रत्येकान विचार करपाक जाय. म्हजें गोंय आमी राखपाक जाय, आमचें गोंय बरें उरूंक जाय जाल्यार प्रत्येकान आपापल्यो ज्या वेळाचेर जागो दितात त्या वेळाचेर विचार करून दिवं जाय. जी आमची झाडां आसत, दोंगर आसत, ते सगळे सांबाळून आमकां सगळो विकास करपाक जाय. ही भावना जंय प्रत्येकाच्या मनशांच्या तकलेन पयलीं आसूं जाय. मागीर जो कोण भाटकार आसा त्या भाटकारान दिल्या शिवाय दुसरो विकत घेवचो ना न्ही. उदाहरण म्हणजे हांव सांगपाचें जालें जाल्यार आसगांव इज द कॉस्टलियस्ट लँड इन गोवा म्हणजे जाल्यार आसगांव. खूब जाणांक दिसता की आसगांव जागा घेवपीचो प्रेस्टीज अशा पद्दतीची भावना लोकांची निर्माण जाल्या. ती विकली कोणें जागा? रस्त्या थंयच आसात. कारण हांव आसगांव कित्याक प्रश्न म्हणटा की आसगांव म्हज्या मामाचें घर. हांवें भुरगेपणां वचून आसगांव पळयलो. पण आज ज्या तरेन थंय भाटकार कोण आहले तीच चवकशी करची न्ही. बाकीचे जे लोक वचून रावले ते सगळे थंय रावले, तेंचे कडेन भाटां नासलीं. पण भाटकारांनी हांगा भाटां विकलीं न्ही आपलीं, म्हणून तर ते बाकीचे लोक आयले आनी ते जागेचो व्हॅल्यू वाडून गेलो. आनी त्यामुळे आज एखाद्या आसगांवच्या मनशाक जर थंय घर बांदूंक जाय जाल्यार क्वेश्चन मार्क आसा. तो जागा घेवन विकत घेवन बांदूंक शकना, कारण कॉस्ट इतलो वाडयल्लो आसा. आनी त्यामुळे हे जे बाकीचे गोश्टी आसा स्पेशल स्टेटस आनी कितें, हे इलेक्शनाच्या तोंडाचेर जी गोश्ट साध्यच जावंक शकना तातूंत जावंक जायना न्ही त्यो गोश्टी. सर पण आतां आमी म्हणटा गोंयकारांक, आतां तुमीच गजाल सांगली गोंयकारांकूच गोंयान जागो घेवंक मेळना, ही खरी गजाल. पण गव्हर्मेंटान कडल्यानूय कितें तरी एक स्टेटस, कितें तरी एक हें येवंक जाय, एक्ट येवंक जाय की तातूंत गोंयकारांक एक घेवपाक किंवा विकपाक मेळोंक जायना, किंवा गोंयकारांक घेवंक ती
सबसिडायज रेटीर मेळपाक जाय अशें कितें तर सद्या कारण कितें आहा गोंयकारांक एक फ्लॅट सुद्दां घेतलो एक प्रोजेक्ट येयलो 100 फ्लॅटांचो तितून एक तरी फ्लॅट गोंयकारांक घेवंक मेळटा काय गोंयची हावजींग बोर्ड जो आसा पळय हां हावजींग बोर्डाचे लो इन्कम ग्रुपच्या हातूंतल्यान टॅनमेंट्स धाकटे धाकटे बांदतात आनी दितात. आज जर तूं बऱ्याच भागा भितर ते बारीक घेतले न्ही घेतना कोणाक घेवपाक मेळटा ते गोंयकाराक घेवंक मेळटा. तो कितें करता आपल्या नांवार करता आनी काडटा आनी दुसऱ्याक विकता आनी बऱ्याच हावजींग बोर्डांनी गोंयच्या पेक्षा म्हणजे LIG जो आहा लो इन्कम ग्रुपचे जे आतां LIG तुमकां एक्झाम्पल सांगता तुमचे कोडवालेच येयल्या LIG हय. केदी व्हडी पूण थंय गोंयकारा पेक्षा भायले लोक चड जाले. ना तेतून घेता आसतना तेजें कंडिशन जें आसा पळय तें गोंयकाराकूच घेवपाक मेळटा हय. भायल्याक घेवंक मेळना तें. ओके पूण तूं घेता तुज्या नांवार करता आनी मागीर तूं विकता तुका कोण आडायतलो थंय आडोवपाक मेळना न्ही तुका. त्यामुळे तुवें तो घे पर्यंत कारण तूं कशें जाता तूं घे थंय कंडिशन सरकारीची जागा घेवपाक कोणाकूय घेवपाक मेळना ती. तेका तो गोंयकार आसूं जाय तो गोंयचो सिटीजन आसूं जाय 15 इयर्सचो रेजिडंट आसूं जाय तेचें लो इन्कम आसूं जाय. देर आर 2 वेज एक लो इन्कम ग्रुप आनी दुसरें आसा तें ऑक्शन प्लॉट. पण हे जे आसा ऑक्शन प्लॉट एक थंय कोण नॉर्मली कशें आसा थंय घेताना तुका म्हारग घेवचो पडटा त्यामुळे तो विकताना विचार करतात. पण हे जे आसा हे सवाय भितर घेवप आनी आमीच दितात न्ही रे. त्यामुळे प्रत्येकान विचार करपाक जाय की हांवें कितें करता तें बरोबर काय चूक हें जर सगळ्यांनी ठरयलें जाल्यार मागीर प्रश्नच येना न्ही ह्यो. बट हाचेर एक दुसरो प्रश्न आसा तो म्हणल्यार लँड कन्वर्जनाचो. हाजेरूय लोकांची खूब टिका आसा खूब जाण जाल्यार प्रोटेस्ट चालू जाला इनफ इज इनफ. मागीर कॅप्टन विरयटोय तेच म्हणटा जाणें तो स्पेशल स्टेटस मूव केला की हे लँड कन्वर्जनां जावपाक जायना ताज्या खातीरूच दिल्लीकार हांगा येता लँड कन्वर्ट करता आनी रावता. अरे पण ती लँड बेजिकली विकता कोण गोंयकारूच विकता न्ही. पूण कन्वर्जनाच्या खातीर आनी एटलिस्ट तो तरी एक आयकून घे विकता आसतना तेणें हांगासर कशें आसा जो विकता एखाद्यान हें केलें आतां तेच्या संदर्भांतलें एखाद्या हातून सगळ्यो फॅसिलिटी थंय मेळूं जाय आनी त्या नंतरच थंय परमिशन दिवंक जाय हें योग्य. त्यामुळे त्या हातूंतल्यान सरकारानूय तशें करूं जाय तो प्रयत्न सरकाराचो आसा न्ही भितरल्यान. सरकार प्रयत्न करता लँड कन्वर्जन जावंक जायना म्हणून. नाही कशें जाता पळय तूं 100% जावंक जायना अशें म्हणपाक शकना कारण फायनली कशें आसा ह्या डेव्हलपमेंट हो जावं जाय. तूं डेव्हलपमेंट जर जालो नासतना तो जाता आसतना समतोल डेव्हलपमेंट जावं जाय. हय तूं यू कॅनॉट से दॅट ना जावपाकच जायना अशें जावंक शकना. तें सगळें पळोवन आमचें सैम जें आसा तें राखून समतोल डेव्हलपमेंट जावं जाय अशा विचार म्हजे आसात. तिसरी गजाल पार्लमेंटाचीच म्हणटा की खुबशी टिका केली वता की हे जे आतां बजट सेशन जालो त्या बजटान गोंयांक कांयच ना म्हणून. नंबर 1 आमची बजेट जी आसा इज वन ऑफ द बेस्ट बजेट. ज्या बजेटा भितर सगळ्यांक प्राधान्य दिल्लें आसा युवा आसत महिला आसत सामान्य वर्ग आसत किंवा बाकीचे सगळे बिजनसमॅन आसत. आनी तुवें जर ती बजेट कारण एखादो पळयतना नॅगेटिव्ह जर पळयलें जाल्यार तें नॅगेटिव्ह जाता. 50 लाख कोटीची बजेट आसलेली ती आतां ह्या वेळाचेर 53 पॉयंट समथींग लाख करोडची बजेट आसा. आनी एखादी बजेट तूं भक्कम केन्ना म्हणटा ताच्या भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जें आसा पळय तें हायस्ट 12 लाख कोटी जें आसा ते भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा. म्हणजे 2014 पयलीं UPAचें सरकार आसलें पळय तेन्ना 2 लाख करोड हें कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसतालें. सो इट इज आफ्टर पळयलें जाल्यार मोर दॅन डबल म्हणजे 2 लाखा वयल्यान 12 लाखाचेर व्हेली. नंबर 1 त्याच्या भितर गोंयांक लागून जर कांय ना म्हणटा आसत कशें जाता की प्रत्येक स्टेटीचें तूं नांव घालपाक शकना. त्याच्या भितर काजूक लागून शेतकऱ्याक फायदो मेळूं जाय काजूच्या संदर्भात ताच्या भितर प्रोविजन आसा. काजू आसतले मागीर तुज्या भितर कोकोनट आसा कोको आसा हाच्या भितर गोंयांक आयलो न्ही रे फायदो भितर. तुज्या भितर तुज्या हातून हें आसा दुसरें आनी एक जें आसा पळय तें गर्ल्सांक लागून हॉस्टेल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट करपाक जाय तें भितर आयलें न्ही. बायो फार्मा जी आसा तेचें 10,000 कोटीचें इन्वेस्टमेंट कॅपिटल हातून दवरला ताचे भितर आसा. MSMEक लागून सपोर्ट करपाक जाय तें भितर प्रोविजन आसा. आतां कितें आसा तूं प्रत्येक स्टेटीच्या भितर नांव घालपाक शकना न्ही. तें घातलें जाल्यार तो बजेटाचो बूक येता व्हडलो जातलो 4 वरां वाचचो पडटलो. हे सगळें जें आसा इज नॉट स्पेसिफीक. थोड्या हाचे कॉरिडॉर हे ज्यो आसा पळय बुलेट ट्रेन जे आसा ते कांय 6 हाचे नांवां भितर घेतिल्लें आसा. मायनिंगच्या संदर्भात 2-3 ओरिसा आसत ज्या भितर व्हडलीं राज्यां आहा तेचें नांव घाला. हाचो अर्थ ताचो फायदो गोंयांक मेळचो ना असो ना. बजेट जेन्ना करतात त्याचो फायदो सगळ्यांक मेळटा न्ही. आमी फिशरीजच्या संदर्भांतलें जें आसा जाल्यार ताचो फायदो हेका मेळटलो. महिलांक लागून जे सी मार्ट म्हणून जें आसा ताचो फायदोय गोंयांक मेळटलो. त्यामुळे त्या बजेटा भितर
प्रत्येकाक ताचो फायदो मेळटलो, ऑल स्टेट्स. आनी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केन्नाच भेदभाव करूं ना. ज्या राज्यान आमचें सरकार आसा थंय तितलेंच दिलां, ज्या राज्यान सरकार ना, वेस्ट बेंगलाक आज सरकार ना आमचें, पण थंय सुद्दां कमी करप अशें ठरवना न्ही, थंय तेंच करपाचें ठरयलां. त्यामुळे प्रत्येक मनशाक विकास, कारण सत्ता सरकार जर एखादें जेन्ना विजनन दवरून काम करता, म्हणजे हे केवळ एक वर्साची बजेट न्ही, दीस बजेट इज ऑफ विकसीत भारत 2047. 47. आनी तुवें जर त्याच्या भितर जर पूर्णपणे जर तें बजेटीन पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता इज वन ऑफ द बेस्ट बजेट. तूं केन्ना तरी म्हाका आपय ओन्ली बजेटाचेर उलोवया, आय वील कम विथ दॅट ऑल द डॉक्युमेंट्स आनी तुजे कडेन उलयता. आनी त्यामुळे आज हें करता आसतना की त्या बजेट म्हणजे आमी इन्कम टॅक्साचो विशय घेतलो आसत जाल्यार इन्कम टॅक्स 1961 एक्ट आसलो, आज बदलला एक्ट 2020, व्हेरी सिम्प्लिफायड एक्ट. सामान्य मनीस तूं सुद्दां तो तुजें इन्कम टॅक्स रिटर्न भरूं शकतलो. 12 लाख पर्यंत जें आसा पळय तें तुका सूट दिल्लें आसा, प्लस स्टँडर्ड डिडक्शन 75, 12.75 लाख जर तुजें इन्कम आसलें जाल्यार तुका टॅक्स लागना. गोंयांक ताचो आनी फायदो आसा. गोंया भितर जर बिझनस प्रॉफीट किंवा प्रोफेशनल जर आपले बिझनस आसत आनी तेजें जर इन्कम इट इज डबल, कारण आमचें इन्कम शेअर जाता न्ही, सॅलरी सोडून बाकीचें इन्कम आमचें शेअर जाता. सो गोंयांत रावणारो जर ताका जर 24 लाख पर्यंत जर इन्कम आसलें प्रोफेशनल मनशाचें, एखादो आदवोगाद आसत, चार्टर्ड अकाउंटंट, दोतोर आसत, जाल्यार तेचें 24 लाख पर्यंत ताका टॅक्स ना, कारण शेअर जातलें न्ही दोगांचें इन्कम. त्यामुळे कितें बेनिफीट ना तें सांग न्ही, कारण तें पळयतना न्ही, तें पळयतनाच रॉंग पळयतात आनी सारकें तें वाचिनात. सारकें जर मना पसून वाचलें जाल्यार लक्षांत येतलें इज वन ऑफ द बेस्ट बजेट. कोणाक तरी हांगा सबसिडी दिली ती दिली म्हणून बजेट न्ही, हातूंतल्यान आउटकम येतलो. दीस बजेट इज फॉर 2047. आनी त्याच्या भितर ती बायो फार्मा आसत, वेअर हावजींग आसत, ज्यो वेगवेगळ्यो ज्यो हे प्रोविजन जर तुवें पळयले आसत जाल्यार म्हाका दिसता हाच्या सारकी बजेट हाच्या पयलींच कोणेंच करूं ना. सर आतां आमी इलेक्शना बद्दल उरला. इलेक्शनाक फक्त आतां विधानसभेचें इलेक्शन ऑलमोस्ट एक वर्सभर उरला, वर्सभरूय न्ही अशें दिसता म्हाका, कारण सेन्सस जावपाचो आनी अशें म्हणटा की नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी पर्यंत इलेक्शन जातलें अशें म्हणटा, पण आजून कांय हें ना, कन्फर्मेशन ना. पूण तरी सुद्दां गोंयान आतां तूं आयच्या दिसा जर पळयत एक वातावरण, प्रोटेस्टाचो वातावरण जाता. प्रत्येक कडेन तूं खंय पळयता थंय प्रोटेस्ट. हाजेर तुमची कितें टिप्पणी आसा? म्हजी टिप्पणी आसा की देशभरान आनी गोंयच्या लोकांक पूर्ण खबर आसा 2014 नंतर खऱ्या अर्थान ज्या तरेन ह्या देशाचो आनी गोंयचो विकास जालो. म्हणजे हांवें ते दीस पार्लमेंटा भितर राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर उलोवपाकूय म्हाका चान्स मेळ्ळो आनी मागीर बजेटाचेरूय हांव उलयलें. हांवें तेन्ना बजेटाच्या संदर्भांतलें डिटेल म्हणजे 2014 नंतर गोंयांक लागून केंद्र सरकारान कितें कितें दिलां, जेका आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटात, की मोदीजीचें सरकार आनी हांगा भारतीय जनता पार्टीचे अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार. त्याच्या पयलीं 2014च्या दरम्यान पयलीं मनोहर भाई चीफ मिनिस्टर आसले, त्यानंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंत. ज्या तरेन आमच्या गोंयांक लागून पयशे दिले आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाल्लो आसा संपूर्ण काळा भितर, म्हणजे आफ्टर लिबरेशन 1961 पर्यंत नंतर काँग्रेस डबल इंजिनूच आसली, पण ते करपाक शकले ना. तितले गोश्टी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान, केंद्रांतल्या सरकारान, गोंयच्या सरकारान म्हणून गोंयान केल्ले आसा. आनी त्यामुळे गोंयकारांक पूर्ण विश्वास आसा. आनी त्यामुळे हे जे एजिटेशन बाकीचे गोश्टी आसतले, जशें इलेक्शन लागीं येता तस तशें त्याच्या भितर मातशी हें स्पीड आनी वाडटा न्ही, आनी नथींग रॉंग इन दॅट. हांव अशें म्हणना फाल्यां आमी ऑपोजिशन आसता जाल्यार आमी एजिटेशन करतात, सगळे गोश्टी आसतात. तातूंत तेणें केलें म्हणून हांव तेंचेर रॉंग तांकां म्हणना, तेंचें काम. पण तें करता आसतना एखादो पॉलिटिकल विशय घेता आसतना तो लोकांक त्रास जावं जायना अशा पद्दतीचो घेवन जर विशय केलो जाल्यार कांयच हरकत ना. म्हणजे मोपा संदर्भांतलो विशय एखादो राजकारण म्हणून जर करता आसत जाल्यार म्हज्या दृश्टीन तें चुकीचें आसा, कारण त्याचो इफेक्ट हॉटेल इंडस्ट्रीचेर जाता, ताचो इफेक्ट टुरिजमाचेर जाता, तो जावं जायना. त्यामुळे आमचें राजकारण करता आसतना, मतांचें राजकारण करता आसतना, मतां वाडोवपाक प्रत्येकान राजकारण करचें, पण तें करता आसतना एखादो लोकांक, गोंयच्या लोकांक त्रास जाता अशा पद्दतीचो विशय जावं जायना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की 100% 2027च्या निवडणुकीक नोव्हेंबरान इलेक्शन जावचें ना. इट वील बी बाय फेब्रुवारी जानेवारी 2000, कारण इतल्या पयलीं करचें ना तें, कारण मार्चान शपथविधी जाल्लो त्या वेळाचेर. त्यामुळे चल ड्यू इज इन जानेवारी फेब्रुवारी केन्नाय जावं शकतलें. पण जें जातलें, गोंयचे लोक परत एकदा भारतीय जनता पार्टीकच मॅन्डेट दितले.
हांव डेफिनेटली 100% सांगता. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयच्या लोकांचेर आनी गोंयच्या लोकांक भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा, नरेंद्र मोदीचेर विश्वास आसा. ज्या तरेची विकास आनी ज्या तरेचें विजन, कारण हाचे पयलीं कोणाक विजनूच नासतालें. एखादें सरकार चलयता आसतना विजन आसचें पडटा. जें विजन नरेंद्र मोदीजीन ह्या देशाच्या लोकां समोर दवरलें आनी हे आमी पळयतात. राहुल गांधी बाकीचे ते केवळ नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स करतात. म्हणजे एखाद्याक जर सरकाराच्या संदर्भात जर कितें उलोवं जाय जाल्यार तें पार्लिमेंट थंय एडजॉर्न करून तातूंत अर्थ ना. बिहाराक SIR करून बोवाळ मार मारलो, तो टायम जर प्रचाराक घालयल्लो जाल्यार निवडून आयले तेंचे बिहाराक ते डबल तरी जावपाचे. टायम वेस्ट केलो आनी त्यामुळे तो टायम वेस्ट न करता पॉलिटिकली बेनिफीट कितें जातलो तें करून जर केलें जाल्यार कांय हरकत ना. आनी तें करतना त्या लोकांक, स्थानीक लोकांक त्रास जावंक जायना. मागीर ते देश आसत किंवा आपलो येतात, कारण तो कशें आसा, राहुल गांधी बऱ्याचदा वयता आनी देश कसो वायट वचून भायर उलयता, ताका कांय अर्थ ना. जी गोश्ट आसा ती देशाक लागून आमी सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय. आमकां सगळ्यांक आपल्या देशाचो स्वाभिमान अभिमान आसूं जाय. गोंयच्याकारांक आमकां गोंयचो अभिमान आसूं जाय. त्या दृश्टीन करूं जाय, कांय प्रॉब्लेम ना. पॉलिटिकली आमी सगळे आपली पार्टी फुडें घेवपाक जाय म्हणून सगळेच जाण प्रचार हो डेफिनेटली जातलो, पण तो आसना ताळ तंत्र जें दवरून करपाक जाय, इतलें मात म्हजें म्हणणें आसा. 2027 जशें येता तशें एक अशें दिसून हाजेर इलेक्शनाचेर भाजपाचेर कितें इफेक्ट जातलो काय? कारण डिफेक्शन जेन्ना म्हणटा आमी, 8 आमदार थंयच्यान हांगा येयला, काँग्रेसीचे हांगा येयला, ताजेर आनी ताज्या खातीर BJP वर्करां मदीं एक कुचबूज सुरू आसा की खुबशे आतां भाजपान सगळे काँग्रेसचेच लिडर जाला. कितें आसता, एक गोश्ट आमी समजूंक जाय पॉलिटिक्सा भितर, कारण सुरवातीच्यान सगळेंच कितें पॉलिटिकल पार्टींतल्यानूच सगळे वयर येतात अशें ना न्ही. कारण तशे खूब कमी लोक आसतात सुरवाती पासून पार्टी बरोबर. बऱ्याच हातूंतल्यान वेगवेगळ्या पार्टी भितर लोक वचत असतात. ह्या हातूंतल्यान थंयच्या हांगा, कारण भारतीय जनता पार्टी भितर सुरवातीक MGPचे आसत, काँग्रेसीन जॉयन जाल्ले आसलेले ते आसत, ते डेफिनेटली आसतात. सगळ्यात कितें सुरवाती पासून बुथांच्यानूच सगळे वयर येता अशें ना न्ही. आनी त्यामुळे ते येतकच पॉलिटिकल राजकीय पार्टी आसता ती, तो कितें क्लब न्ही. राजकीय पार्टी भितर एखाद्याक जर विचार त्या पार्टीचे पटले आनी त्या पार्टी भितर जर ताका दिसता की दीस इज अ रायट पार्टी, आपल्याक ह्या पार्टी भितर स्कोप आसा, तेणे आपल्याक भितर समावून जर घेतलो आसा जाल्यार चूक कांय ना भितर. पण ते आयडियोलॉजी खंय उरली. त्याने भारतीय जनता पार्टी भितर कोणूय जरी आयलो आसत जाल्यार जे दीस तो येता त्या दीस तो पार्टीची आयडियोलॉजी सांबाळटा म्हणून तो टिकता न्ही भितर. पार्टीचे दिल्ले कार्यक्रम आसत, बाकीचे गोश्टी आसत, हे इज एक्सेप्टींग दॅट. तो आपल्या डायरेक्शनान आमकां चलयना, आमच्या डायरेक्शनान तो वता, पार्टीच्या डायरेक्शन. कारण पार्टी इज अ कंटिन्यू प्रोसेस आनी त्यामुळे पार्टीच्या हातूंतल्यान, आनी म्हणून तुवें बारीक देशभर जर विचार केलो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी एखादी निवडणूक एखाद्या राज्यान हारली म्हण ती पार्टी सोंपना. फुडल्या इलेक्शनाक त्याच्या पेक्षा मोठ्या प्रमाणात ती निवडून येता. पण काँग्रेस आनी इतर पार्टीची जर तुवें परिस्थिती मुद्दम जर पळयली आसत, कारण हाच्या पयलीं काँग्रेस सबंद देशभर राज्य करताली, पण एखाद्या राज्यान जेन्ना ते निवडणूक हारतात तेन्ना ते परत उबे रावनात, ते सामकेच सोंपतात. म्हणजे कारण ऑर्गनायज बेस जायना तांची. आनी हांव अशें म्हणटा आसतना म्हणटा की सगळेंच कितें पार्टींतल्यान सगळे आयले ज्यो मुळांतल्यान आयल्ले आसा अशें न्ही. पण दुसऱ्या पार्टीन सुद्दां जेन्ना BJPन जेन्ना येतात तेन्ना ते आयडियोलॉजी पार्टीची स्विकारतात, पार्टीचें संघटन स्विकारतात. आनी त्यामुळे प्रत्येक राज्या भितर निर्णय जो आसा, निकाल जो आसा तो पार्टीच्या फेवरान जाता. आनी म्हणून आज पळय, आतां येणाऱ्या दिसांनी आनीक 4 राज्यांनी, 4 राज्यां भितर आमी हे फाटीं आशिल्ली, म्हणजे सावथ इंडिया भितर तामिळनाडूक निवडणूक आसा, केरळा निवडणूक आसा, मागीर तुज्या पुड्डुचेरी निवडणूक आसा, वेस्ट बेंगॉल निवडणूक आसा. ज्या तरेचे आमी रिपोर्ट्स पळयता ते पळयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली त्या राज्यांनी सुद्दां बऱ्या तरेचो परफॉर्म करता. फुडें म्हाका एक क्वेश्चन विचारूसो दिसता. जेन्ना आमी आतां दुसरे डिफेक्शनाचे उलयले, सद्या एक इशू म्हणटा तो पणजे इलेक्शना खातीर जेन्ना आमी म्हणटात, उत्पल पर्रीकर जो आसा तो आपली स्वताचे पॅनल घालता. सद्याक इज उत्पल अनटचेबल फॉर BJP ऑर BJP डज नॉट वॉन्ट हिम इन द पार्टी? नाही, कशें आसा पळय, एक गोश्ट की आमी पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनची जी निवडणूक आसा त्या संदर्भात आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, आमचे आमदार बाबूश मनशारात हांची मिटिंगूय जाली आनी कॅन्डिडेटच्या संदर्भात तेंचें डिस्कशनूय जालें.
आणि त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी आता ऑलरेडी निवडणूक डिक्लेअरूय जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता नॉमिनेशन सुरूय जालें आनी त्यामुळे ते आमचे कॅन्डिडेट कोण आसतले त्या संदर्भात डिस्कशन जाल्लें आसा आनी त्यामुळे आमचो आमदार आज बाबूश मोंचारात आसा आनी त्यामुळे ताच्या बरोबर डिस्कशन जें आसा तें डेफिनेटली अध्यक्षान केलें. आतां ज्याचो पार्टी भितरूच ना तेच्या संदर्भात हांवें कित्याक ताचेर उलोवप कांयच हांवें न उलोवप चड बरें. मनोहर पर्रीकराचो चलो वी ड्यू रिस्पेक्ट आमी रिस्पेक्ट करतात मनोहर भाई डेफिनेटली आमी सगळे म्हज्या भशेन सगळेच कार्यकर्ते आसतले पण वी कॅनॉट कनेक्ट दॅट वीथ आतां म्हजो चल्याचो विशय तूं म्हाका कनेक्ट करपाक शकना न्ही त्यामुळे हांव त्या विशयार उलोवप ना हें चड बरें. लास्ट क्वेश्चन तुमकां टायमूय जालो आनी एकूच क्वेश्चन म्हणटा तें स्पेशल स्टेटसाचेर 2012 2014 नरेंद्र भाई मोदीन एक प्रॉमीस केल्ली गोंयकारांक की स्पेशल स्टेटस दितलो. मेडशी हांगा ताणें हो प्रॉमीस केलो. स्पेशल स्टेटस म्हणून आसलें आसतलें म्हाका दिसना कारण कितें आसा की एखाद्या राज्याक अशें जावं वेगळें हें केलें जाल्यार आज प्रत्येक राज्य म्हणटलें आमकां स्पेशल स्टेटस जाय आनी आज कितें आसा जी गोश्ट कितें आसता जाणा एखादे पॉलिटिकल पार्टी जे निवडूनच येवंक शकनात ते जाय ते गोश्टी सांगपाक शकतात इलेक्शनाच्या तोंडाचेर पण जो निवडून आयिल्लो येवपाची जाका हें आसता तो सगळो एखादो विशय उलयता आसतना तो सांबाळून सांगता कारण ताका परत तें निवडून येतकच तें करचें पडटा. त्यामुळे जो विशय जावंच शकना अशा पद्दतीचो विशय हांवें तुका जातलो म्हणून सांगपाचो चुकीचो असो म्हाका दिसता. आनी जे पार्टी जर आज सांगता आसत जाल्यार ज्या वेळाचेर घटक राज्य आमकां मेळ्ळें स्टेटहूड मेळ्ळें त्या वेळाचेरूच तेंच आसलें न्ही सत्य तेन्ना कित्याक केलें ना आनी त्या वेळाचेर जेन्ना सुरवातीक जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेन्ना केंद्राक कोण आसले काँग्रेसूच आसले न्ही त्यामुळे ते एखादी गोश्ट आसली जाल्यार त्या वेळार जावची आसली. आज ती गोश्ट जावंक शकना न्ही. सिक्कीम जें आसा सिक्कीम ज्या वेळाचेर तें आमचे कडेन मागीर आयलें सिक्किमाक आज तुवें कितलोय जरी तुजे कडेन इनकम जाल्यार थंय इनकम टॅक्स भरपाची गरज ना तर ते तेन्ना करार जाल्लो. तूं सडनली आज तांकां जालो म्हण आज आमकांय मेळूंक जाय अशें म्हणल्यार जायना न्ही. आमचे कडेन आज आमकां हें आसा पोर्तुगीज लॉ कारणान आमकां तो इनकम टॅक्साक लागून आमकां डबल मेळटा आमचें इनकम डबल हें आसता म्हजें इनकम शेअर आतां बाकीच्या स्टेटींनी म्हटल्यार जाता गोंयांक मेळटा मागीर आमकां कित्याक ना काय म्हणून तशें जायना न्ही प्रत्येकाचे वेगळे आसात आनी ते हांगा मेळटा म्हणून ते वचून तूं दुसरे कडेन लावंक शकना म्हणजे नॉर्थ इस्टाक स्पेशल स्टेटस मेळटा म्हणून आमकांय मेळपाक जाय अशें जावंक शकना. आनी त्यामुळे जी गोश्ट अशक्य आसा त्या गोश्टीचेर उलोवप आनी चर्चा करून कांय अर्थ आसा अशें म्हाका दिसना. पण कशें आसता की एज अ अपोजिशन आनी वेगवेगळे जे आसतात ते निवडणूक येतकच अशा पद्दतीचे वेगवेगळे स्टेटमेंट एनर्जनी आनी कांय तरी ते डेफिनेटली जातले आनी करपाक हरकत ना. पण म्हजो सगळ्यांक एकच सल्लो आसा की करता आसतना तो गोंया संदर्भान गोंयांक धोको आसा अशा पद्दतीचे म्हणे करचें न्ही. आनी एखाद्याक कितें जर आसत जाल्यार आमचे कडेन डिस्कस करचें आमी सगळे मेळून बाबा फायट करुया सगळे मेळून आमी करुया अशा पद्दतीचे जाल्यार येवन सांगचें मोस्ट वेलकम आसात. हांवूय आसा पार्लिमेंटान म्हजे कडेनूच दिवया त्या विशयार हांवूय उलोवंक शकता आनी हांव सदांच बारीक बारीक जे मनशाक जे त्रास जाता अशा पद्दतीचो डेफिनेटली विशय हांव करता. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. देव बरें करूं सदान बाब जो आपलो वेल्युएबल टायम काडलो आमच्या एक फोनाचेर तुमी हांगा स्टुडियोन आयले आनी आमची जी क्वेश्चनां आसली ती हाताळ्ळी. जो दाबोलीचो इश्यू आसलो स्पेशल स्टेटसाचो इश्यू आसलो किंवा पॉलिटिक्स म्हणा CCP इलेक्शन हाजे सगळ्यांचेर तुमी आमकां उतरां दिली आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.